fire incident which took place at Arpora at the Burj Club. आमी SP नोता कडेन उलयल्या आनी तेका आमी सांगला की इंडियेचो लोक आनी आख्खो संवसार गोंया आनी गोवा पुलिसांक पळयता की एक्शन कितें जातलें. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. पयलें आमी हें सांगपाची आनी उलोवपाची गरज आहा. थोडे जाण म्हणटा एक्सिडंट हें जाला म्हणजे जो उजो लागलो तो एक्सिडेंटल लागलो. इट इज नॉट अ एक्सिडंट. वो उजो जो लागला हेचे फाटल्यान रिस्पॉन्सिबिलिटी ती कितें आहा, कोण 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 जबाबदार आहा हांकां दवरपाची गरज आहा. आनी मॅजिस्टेरियल इन्क्वायरी जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान काडल्या की दीस इज द टीम हू इज गोइंग टू इन्वेस्टिगेट अँड गीव द रिपोर्ट. हो रिपोर्ट येवच्या पयलीं पुलिसांनी प्रोएक्टीव रावपाची गरज ना. पुलीस हॅव टू बी प्रोएक्टीव इन दीस मॅटर. आनी पुलिसान आपलें इन्वेस्टिगेशन करून प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन करून जी नांवां FIR घालपाची आहा ती घालपाची गरज. हांव अनेकदां इट इज नॉट अ रिक्वेस्ट फ्रॉम मी. एवरीबडी इज of Goa wants to know, and India, people of India wants to know what the Goa police, especially SP North, याचे अंडर हे इन्वेस्टिगेशन चलता. तो प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी रिपोर्ट करून कितके जाणांक ह्या केसीन भितर घेता आनी कितके जाणांक इन्क्वायरीक आपयता आनी FIR फायल करता आनी तांकां अरेस्ट करता. लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स. फ्युचर म्हणजे कोर्ट डिसायड करतलो वेदर दे आर गिल्टी ऑर नॉट.